18 वर्सां उपरांत सांखळी मतदारसंघातले शेतकार आता नवे उमेदीन शेतांत देवल्या। अटल ग्राम विकास येवजणे खाला जोशी भाटा सयत गांवांतली हजारांनी चौकण मिटर शेती फुलोवपाचो निश्चय शेतकारांनी केला। सध्या वांयगण शेतां लागवडीची कामां सुरू जाल्यात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सकारात्मक तेक्याक लागून शेतकारांची उमेद वाडल्या। स्वयंपूर्ण मित्र सुब्राज काणेकार हांचे शेतकारांक मोलाचें मार्गदर्शन मेळटा। मायनिंग वेवसायाक लागून सुर्ला गांवांतली शेतां पडींग पडिल्लीं, आता मात ह्या गांवांत हरीत क्रांतीच्या दिकेन पावलां मारल्या। आज म्हाका 65 वर्सां आहा। हांव पयलीं पासून जाणट्यां वांगडा काम करीत आसा। सादारणसो म्हाका दिसता 8 वर्साचो आसतना शेतान येवंक लागला। ते शेताचें काम करीतच आसा। मदींच कितें तरी जालें आनी लोकांच्या काळान तुका आमकां उत्पन्न खूब मेळोंक जाय, हें मेळोंक जाय, तेका व्हाळ खोल घाल, ते खोल घाल, कोण व्हाळ खोल घातलो आनी शेतां पडींग पडलीं। 2005च्या उपरांत शेतां पडींग पडलीं। 2005च्या उपरांत कोणूच जाग घेयना जालो। खूब प्रयत्न केले पूण प्रयत्न करपी लोक खूब आसा, प्रत्यक्ष काम करपी लोक कमी आसा, त्या खातीर फाटीं पडले। पूण आयज अशें जालें की आमच्या विष्णू नाटेकारा सारको भुरगो सुल्लान जल्माक येयलो, खरोखरूच तो शेतकऱ्याचोच भुरगो, आनी तेणी इतलें आमकां फुडें काडलें की तेका लागून ही शेतां, तेका लागून हे लोक फुडें सरले। आनी तेणी ह्यो सगळ्यो फुडल्यो ज्यो कितें राटी आसल्यो गव्हर्मेंटाच्यो, सीएमाच्यो, हेज्यो त्यो सगळ्यो तेणी केल्या। तेणी करून हें केलां आनी तितून करून ओनू जर म्हणशी जाल्यार परत पडींग पडपाचें आसलें। ते आमचो भलो खोडगिणकार हेणे आमकां इतलें हेल्प केलें की मशीन म्हणटा तें आमचे कडेन नासलें, त्या खातीर पडींग उठपाचें आसलें। त्या भल्याचें देव बरें करूं सगळ्यान पयलीं तेका लागून, आनी ह्या विष्णू नाटेकाराक लागूनूच ही शेतां हिरवीगार दिसता। आनी अशेंच भुरगे जल्माक येवन अशीच क्रांती करून शेतां